मगच्या बाबणानो आयची वाचपां आमकां दाखोळ करतात खरोखर देवाचें उदारपण. पयल्या वाचपान आमी जेन्ना आयकलां कसो इसायास प्रवादी इस्रायल पोरचे कोडे उलयता. ती इस्रायल पोरजा पयलीं बाबिलोनांत आसली, थंयसान ती आतां एक वेगळोच अनुभव घेवन आयिल्ली आसा. ते बाबिलोनांत तांचें जिवीत एक वेगळ्या प्रकारचें जिवीत आसलें. ताणें वायटकाराचें जिवीत जियेल्लें आनी ती आतां परत येतात. कित्याक इसायास प्रवादी तांकां सांगता, देवाक तुमकां तुजो मोग खरो आसा आनी त्या पासत देव तुमकां आपणाशीन परत घेवंक तयार आसा. तांच्या मनांत असलो विचार आसलो, जरी तर आमी असलें वायटकारें जिवीत जियेलां जाल्यार हांगा येवन आमचो फुडार कितें, आमी कशे भाशेन आमचें जिवीत सादतले, आमच्या फुडाराचें कितें जातलें, असो खूब प्रश्न तांचे मदें आसल्यात. तरी पूण ताचें जिवीत चालूच आसलें वायटकारांचें. पूण इसायास प्रवादी ह्या पयल्या वाचपल्ल्यान ताका उलो मारता आनी म्हणटा, देव हें सगळें विसरलेलो आसा आनी तो तुमकां परत आपयता आनी म्हणटा, तुमचें जिवीत बदलात. हांव तयार आसा तुमकां म्हजेशीन घेवपाक परत. हें आयचें वाचप पयल्या वाचपांतल्यान आमकां दिसता कितलें उदारपण देवाचें आमचें सवें. जरी आमी वायटकाराचें जिवीत जियेलां, पातकीपणाचें जिवीत जियेलां, तरी पूण देव म्हणटा, ना म्हाका तूं जाय, यो तूं म्हजेशीन परत, म्हाका तुजो मोग आसा. आनी जरी तर आमी हाकाच नाकार दिलो जाल्यार आमी कशे परेन आमचें जिवीत देवासून कडसडून जियेतले. जरी तर आमचें जिवीत बरेपणाचें जाल्लें जाय, जरी आमी आमचें जिवीत बरेपणान जियेल्लें जाल्लें जाय, आमच्या जिवितान बरेपण आयिल्लें जाय जाल्यार आमी देवा सारकें जिवीत देवाक चिटकून जिवंक जाय. हातून थोड्यो सिम्बॉल्स आसात वाचपान, जे परी देव तुमकां उदारपणान दितलो. जावं तातूंतल्यान इमाज आमकां ती येता ती म्हटल्यार उदक वा सोरो वा दूद, ह्या प्रकारच्या सगळ्यो वस्तू आमकां दाखोवन दिता की देव तयार आसा उदारपणान तांकां दिवपाक. फकत तांणी आपलें जिवीत देवाच्या हातान पेटोवचें. आनी देव म्हणटा, आपूण दिता तें आपूण तुमकां विकतें घेवन दिना, फुकट. कित्याक म्हाका तुमचो खरो मोग आसा, त्या पासत हांव तुमकां दितां. त्या पासत तुमी तुमचें जिवीत फकत ह्या सोरत्या संवसारी वस्तूंचेर जियो नाकात. आनी तो लोक तेन्नाचो आपलें जिवीत फकत वस्तूचेर, वायटपणाचें जिवीत जियेत आसलेली. कित्याक कित्याचेर ते पयशे मोडप आनी कितें करप आनी सगळें जिवीत वायटाचेंच आसलें. त्या पासत तांकां सांगता, जेन्ना तुमी जिवीत जियेतात तें बरेपणान जिवन आनी तें मोगान जिवन दुसऱ्यांकूय तें आमी वांटून दिवंक जाय. जेन्ना म्हजे कडेन घडटा आनी म्हजे कडेन आसा, हांवें तें दुसऱ्यांक वांटून दिवंक जाय. आनी हेंच करून देव सांगता, हांव तुमकां फुकटपणान दिता, तशें तुमी दुसऱ्यांकूय फुकटपणान दिवचें. कित्याक तुजे कडेन घडटा आनी तुजे कडेन जाता. आमचो फकत विचार आसा की आमचे कडेन कांय ना, हाचो फकत आमचो फोकस आसूंक जायना. पूण देवान आमकां बेसावान बोल्ल्यान आनी आमचे कडेन कितें आसा ताचेर लक्ष आमचें आसपाक जाय. आनी जेन्ना ताचेर लक्ष आसलें की देवान म्हाका अमक्या देण्यांनी बोल्लेली आसात आनी ही देणी म्हजे कडेन आसात आनी ही देणी हांव दुसऱ्यांक कित्याक वांटून दिना, हांव कित्याक ती म्हजेच कडेन दवरून सोदता. ती कसली देणगी जावं, तें एक बरें उतर कोणाकूय दिवप जावंक शकता.
ते पासत तांकां उलो करून देव म्हणटा येयात म्हजेशीं परत, बदला तुमचें जिवीत, चिटकून रावत म्हाका की हांवूय तुमचें जिवीत बदलूंक शकतलों. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी हेंच पळयता. जेन्ना आमी वर्साच्या वर्साक इश्ट विजील कोत्ता, जेन्ना इश्ट विजील सुरवात जाता तेन्ना सगळ्याक काळोख आसता. इगोर्जे भितर, इगोर्जे भायर. आनी जेन्ना पाद्री येता तेन्ना आनी आमच्या पास्कांची वात पेटयता तेन्ना एक प्रकारची वात पेटोवन हे वातींतल्यान उजवाड दुसऱ्या वातींक दिवन ह्यो सगल्यो वाती आमी पेटयता तेन्ना सगळ्या काळोखांतल्यान उजवाड जाता. एक ल्हानशी वात, पूण तीच वात आमी दुसऱ्यांक वांटून दिली जाल्यार तोच प्रकाश सगल्यांक पावयलो जाल्यार तो कितलो प्रकाश सगल्यांक काळोख सारको उजवाडून हाडटा. तशेंच आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता. आमी इल्लेशें आमचे कडेन आसलें जाल्यार तेंच इल्लेशें आमी देवाच्या हातान घातलें जाल्यार भावार्थान देव तें दोबरातीन वा तिब्रातीन आमकां दितलो. पूण तेंच इल्लेशें हांव म्हज्या बोल्सान घालून लिपोवंक सोदतां. आयचें जिवीत आमचें संवसारीक जिवीत जाल्लें आसा. तें इल्लेशें हांव कोणाक दिवंक सोदिना, हांव कोणाक वांटूंक सोदिना. तें इल्लेशें म्हजे कडेन जाता जाल्यार हांव म्हजें तितलेंच म्हजे कडेन दामून चेपून तुजे कडेन दवरूंक सोदतां. तें इल्लेशें हांवें देवाच्या हातान भावार्थान घातलें, हांवें दुसऱ्यांक वांटलें, तें म्हाका दोबरातीन आनी तिब्रातीन मेळटलें. आनी हो बरवासो आमकां देव आयज दिता. आनी होच उदाहरण आमी आयच्या शुभ वर्तमानान पळयता. जेजूक मेळ्ळी खबर जो दातार मरण पावलो म्हणून दूख जाता ताका. तोय तर तो खरो देव आसलो जाल्यारूय मनशापण ताचे मदें आसा आनी तें मनशापण आमकां पळोवंक येता. ताका दूख जाता म्हणून तो एकसुरो एके सुवातेर वचून आपल्याच विचारान तो गुंतता, आपल्याच मागण्यांनी तो गुंतता. आनी ताका जो जाय आसता तो विसो, जाय आसता ती ताका तो वेळ, ते पासून एकसुरो एके सुवातेर कोणाक सांगिनासतना वळ्यार बसून तो वेता. पूण लोक ताका सोदून काडटा. कित्याक लोकांनी पळयलें आसा ताच्या मदींतल्यान कितले अजापां घडटात, कितलें बरेंपण घडटा. आनी तांकां जाय आसलें तें, तांकां आयकोपाक ताचें जाय आसलें, तांकां पळोवपाक ताका जाय आसलें आनी तें बरेंपण आमच्या जिवितांत घेवपाक जाय आसलें. त्या पासून ताका ती सोदून काडटात. पूण जेजू ताका म्हणटा चलात तुमी परत, वचत हांगा येनाकात, हांव एक कुसरो म्हाका म्हजो वेळ जाय अशें म्हणिना. तो म्हणटा बसात, हांव तुमकां सांगता. ताका शिकयता, तांकां उतर दिता, तांचे कडेन उलयता, तांच्यांतल्यान बरी नासली ताका बरी कोत्ता. आनी तिनसांज जातोच ताचे शिश्य येतात आनी म्हणटा तिनसांज जाल्ली आसा, इतलो लोक हजारांनी भरलेलो आसा, तूं कितें कोत्ताय हांगा? तांकां धाडून दी पत्ती. खावपाक जेवपाक कोण दितलो? शिस्ताच्या मनांत एक आडखोळीच घालता आमी. हें म्हजे कडेन घडचें ना, हें अशें जावचें ना, हें अशें घडूंक शकना, आडखोळी घालता हांव. तश्योच शिश्यांनी आडखोळी घातल्यो. तांकां धाडून दी पत्ती. जरी तर खरे शिस आमी जेजूचे जाल्यार जेजूची जबाबदारी आमची जबाबदारी. ते पासो जेजू म्हणटा तुमी तांकां कितें खावंक दियात. जेजू म्हणना बरें बरें हांव पळयतां तें सगलें. जेजू पयलें ताका म्हणटा तुमी तांकां खावंक दियात, कित्याक तुमी म्हजे शिस, तुमची जबाबदारी तांचें खावपाचें पळोवपाचें. आनी ते मागीर थोटाकतात म्हणटा आमचे कडेन कितें आसा? कांय ना, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. हाडात म्हजेशीं. जावं तें इल्लेशें. मिलाक म्हणटा ती जेन्ना म्हजी तयारी आसा देवाच्या हातान घालून दिवंक जें इल्लेशें आसलें जाल्यारूय तीच मिलाक.
जरी सगळ्यांनी ते इल्लेशें दिलें जाल्यार कितलें जाता? सुबेज जाता. पूण ते सगळ्यांनी इल्लेशें दिवंक सोदिना आमी आमच्याच कडेन दवरूंक सोदता. ते इल्लेशें सगळ्यांनी वांटलें जाल्यार उफोट बसता, सगळ्यांक उफोट व्हरून पावता. पूण हो विचार आमच्या मनांत ना. हो विचार आयज जेजू ती मिलाग्रींतल्यान दाखयता. ते इल्लेशें म्हज्या हातान दी, ते देवाक भेटयता, ओडटा आनी वांटूंक दिता. सगळे उपोटांनी खावन भरून आनीक एक्स्ट्रा आसा ते सगळे एकठांय करता. होच विचार आमच्या मनांत आसपाक जाय. जरी तर इल्लेशें असलें जाल्यार म्हजें इल्लेशें हांव दुसऱ्यांक वांटलें जाल्यार कितलें उपोट भरूंक शकता. केन्ना केन्ना आमच्या मनांत विचार येता, ही जबाबदारी कित्याक म्हजी? गरीब काय सगळ्याक आसा आख्ख्या संवसारांत, हांव सगळ्या संवसाराक पावतलो न्हय. पूण तुजे कडेन ते इल्लेशें तुज्या शेजाऱ्या समाजाक इल्लेशें कोणाक गरज आसा ताका करूंक शकता जाल्यार तें उपोटूच जालें. पूण तेंय आमी करूंक शकना. तेंय करूंक आमी फाटीं सरता. ते पासत जेजू आयज उलो मारता, खरोखर आमचें काळीज उकडुया. पळया संवसारांत कितें घडटा, कितें जाता, कोणाक गरज आसा आनी कोणाक हांव पावोवंक शकता, कोणाक म्हजें इल्लेशें हांव दिवंक शकता. तें इल्लेशें हांवें दिवन देव आमकां उपोट वस्तूंनी बोदतलो. तर आयच्या मिसांत मागुया हीच कृपा आमचे पासत. आमचें काळीज उगडून आमी देवाचो मोग आमचें सवें चाखून तो आपलें उदारपणान आमकां दिता, फुकट दिता, तें आमी स्विकारून आमी आमची काळजां उदारपणान दाखोवन दुसऱ्यांक दिवंक जांकां गरज आसा, जी मागतात आमचे कडेन, तांकां आमी उदारपणान आमी पावूंक आनी आमी वांटून घेवंक हीच कृपा आनी बळ आयच्या मिसांत एकामेका पासत मागुया.